बजेट जावप खूब म्हत्वाचें आसा, स्पेशली फॉर म्हापसा म्युनिसिपालिटी. आनी म्हाका दिसता जेन्ना 23 फेब्रुवारीन जेन्ना हांव ताबो घेतलो एज अ चेअरपर्सन, फर्स्ट फोकस वॉज ऑन बजेट. इमिडिएटली म्हाका दिसता विदीन अ वीक्स टायम आमी थ्रू अकावंटंट एंड एक्सेसिव एजन्सून बजेटीचें प्रिपरेशन केलें, कॉपी सगळी सर्क्युलेट केली आनी इमिडिएटली वी कॉल्ड आउट मिटींग, स्पेशली द स्टँडींग कमिटी मिटींग. आनी तितून आमी ती मिटिंगेन आमी ते अप्रूव करून जालें आमचें. आनी एज पर द रुल्स म्हणटा तशें वी हॅव टू फॉरवर्ड इट फॉर द कावन्सील मिटींग. आनी तेचे आमी इंटिमेशनूय धाडलेलें असलें. आनी 18 वॉज द डेट ऑफ आवर कावन्सील मिटींग टू अप्रूव इन द कावन्सील मिटींग 1 पॉयंट, दॅट इज द स्पेशली फॉर द बजेट मिटींग. आनी सॅटर्डे आफ्टरनून कोड ऑफ कंडक्ट जो इम्प्लिमेंट जालो तितूनसून आमकां ही मिटींग घेवपाची परिस्थिती तशी उरलेली ना. आनी तितून त्याच्या खातीर हे आमकां कॅन्सल करची पडली, कित्याक विदावट परमिशन टू टेक इट इज गोईंग आउट ऑफ वे. म्हणून विथ द परमिशन आमी रिशेड्यूल करतले. आनी स्पेशली 1 पॉयंट अजेंडा दॅट इज फॉर द बजेटींग वीच इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट फॉर म्हापसा म्युनिसिपालिटी. बेगींतल्या बेगीन ती आमकां डेट मेळटकूच आमी तेचेर हे करून ते बजेट अप्रूव करून आमी त्या पद्दतीन फुडें वर्कींग स्टार्ट करतले. तुमी लेटर केल्लें आसा मिटींग घेवपाक? येस, कित्याक जेन्ना आमी पॉयंट ठरयल्लो आसलो तो 18 तारखेर आमी आमची शेड्यूल मिटींग आसली, ऑलरेडी इंटिमेशनां पावल्ली आसली. पण 16 तारखेचे म्हाका दिसता आफ्टरनून जेन्ना कोड ऑफ कंडक्ट इम्प्लिमेंट जालो आनी ती इम्पोज जाल्या कारणान आमकां ती कॅन्सल करची पडली आनी तेचें डिक्लेरेशन करचें पडलें. पण वीथ द परमिशन बेगींतल्या बेगीन आतां आमी ते करून स्पेशली फॉर द अजेंडा तोच आसतलो फॉर द बजेटींग पर्पज. आनी ते बेगींतल्या बेगीन करून तेचेर आमी परत हे करून ते पूर्णतेक ते व्हरपाचो प्रयत्न.